तुजे कुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. तिसरो मिस्तेर मिशनरी जिविताक वेंग मारून आनी सगल्या आव्हानांक वावरतान फुडो करूंक बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूची बरी खबर परगटूंक इंडियेक आयलो. इतेसांव आमच्या दिसा दिसपोट्या जिवितान जेजूचे मिसाव जियेवूंक ह्या कोंडात आमचें समर्पण करुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपोटो एक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पळोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. समर्पणाचें मागणें. घे दोनया म्हजी सत्य, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें कालीज आनी सगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलेंच तुजें. तुजे कुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. चवथो मिस्तेर गांवांनी भोंवून आनी आजयेच्या देसांनी वचून जेजूच्या मोगा पासत आपलो जीव जोडून बागयोन फ्रांसीस शावेरान चीनाच्या सांचिया जुव्यांचेर आपलो आत्मो बापाचे आधीन केलो. इतेसांव जेजू खातीर जियेवूंक आनी जेजूच खातीर मोरूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या कोंडात आमचें समर्पण करुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपोटो एक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पळोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीज जेजूच्या मोगान लासूं दी सायबा. बागयोन
फ्रांसीस शावियरा तुझें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुझें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. समर्पणाचे मागणे. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें कालीज आनी सगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजेंच. तुजे कुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. पांचवो मिस्तेर. जेजूच्या मोगान आनी आंकवार मारीच्या देवोत्सवान चिटकलोल्या भोगतांची भाग्योन फ्रांसीस शावियराची कूड कुसूंक दिनासतना देवान ती ओजापांनी सांबाळली. इतेसांव. जेजूच्या आनी आंकवार मारेच्या एकचारान आमच्याय मोडना उपरांत आमची कूड मोयमेवत जावूं ह्या कोंडांत आमचें समर्पण करुया. आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पळोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा तुजें कालीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लाजतालें. आमचे कालीज जेजूच्या मोगान लासुदी सायबा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. समर्पणाचे मागणे. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें कालीज आनी सगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजेंच. तुजे कुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. भाग्योन फ्रांसीस शावियरा आमचे पासत माग. जें जेजू क्रिस्तान वासायला तें आमकां फावो जावं. प्रार्थुया. देवा, भाग्योन फ्रांसीस शावियरान आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी मिलाग्री उदेशी आजयेच्या देसांतल्या इप्रोज मातेक दादोसकायेन एकठायली. आमी ताका मान दितां. ताणें तिची शिकवणेन आनी ताचे शेगूण आपणावंक तुजी कृपा आमकां मागतां. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, जो तुजे सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाप साहेबाच्या इंतेसांवा पासत. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पळोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मतें तूं सोदोवप आनी सोदोवप तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा उपया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.
भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मानाक मागणे आमचे स्क्रिनीचेर आसा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लाजतालें, देखून जेजूच्या नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर भुरग्या भोवती सोगल्या गायोन करून येता, विश्वास दवरून येता. बाबा मुखार येता, आत्म्या सोदान बाबा बोसूंक येता तुका. आत्म्या सोदान बाबा बोसूंक येता तुका. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुका येशूची कृपा दिवं. आजच्या मिसाच्या बलिदानान किरीत भाशेन आमी मागतल्या जिना, फोंडवे आनी पेंटा हांगासर रावतल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर. जिना जायतो लोक आसा, आज हांव नको, नोवेनाक सगलीं ओल्ड गोवा गेल्या दिसता म्हाका. फोंडवे, पेंटा हांगासर आसलेल्या सगल्या बाबा भयणां किरीत भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद तांचेर पडून तांकां सगल्यांक कुरपेन आनी भलायकेन दवर म्हणून किरीत भाशेन आमी मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. पेंटा एस्तेर सांकवळकर आनी दाबोली मिलाग्रीस गामा, तशेंच आज बावार्थेची ड्युटी पेटयता ती आमची गोराबे, हे आमचे गोराबे आल्तो चिकालीम सोको नोरोना आनी फामील आनी दाबोली पियदाद फेर्नांडीस आनी फामील, हे आमच्या गोराब्या खातीर किरीत भाशेन मागुया आमच्या तरणाट्यां खातीर आनी सगलीं जीं आमची बाबा भयणां कोश्टवतात तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी नोवेनाच्या 6व्या दिसाक आसां आनी आयज करीन भाशेन आमी बरे खबरीचेर नियाळ करतले. जेजू आमकां बरी खबर घेवन आयलो. जेजून आमकां बरी खबर परगटली. जेजूचो जल्म, ताचें मिसांव, ताचें मरण, पुनर्जिवंतपण आमकां सगळ्यांक नव्या जिविताचो बरवासो, नव्या जिविताची बरी खबर. आयज हाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकां सगळ्यांक जिवितान बरवासो सांबाळूंक आनी आमी बी बरे खबरेचे परगटणार जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ बापाचें मागुया. अंदुबा विरेन जायते पावटी आमी परगटणार जावंक नात. आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावंक नात. जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या करण्यांनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमच्या असोक्तायेचो पातकांचो उगडास काडून बापा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मोरे सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. या काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोम्या काकळूत प्रार्थुया. भाव भयणीनो, इलोसो वेळ ओगेपणान आमची खासगी मागणी, आमच्यो गरजो, आमचे आटे विटे, आमचे कोश्ट पिडा, आमचो घुस्पा गुनोळ हे वेळार भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे विनोनीन बापाक आमी उबारुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतले खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाजान प्रतिपाल केलो, ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायसान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या गोराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पोले, एक आंकवार चली गोरबेस जाल्या. रोकडीच ती एका पुताक जोम दितली आनी इमानुएल मुनगे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. आनेकदां म्हणया, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडला. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हाताचो आनी निर्मोल काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्या मनशांक. जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा
असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात, तुजें मूख पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा, साबाब, मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबाराचो सर्वेस्पोर तो. उद्गाराक उबी रावया. पळयात, एक आंकवार चोली गोरबेस जातोली आनी ती एका पुताक जल्म दितोली. आनी इमानुएल मुणगे आमचें मोदें देव ताका नांव घालतली. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पुरगोटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरोस परगोट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानान आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेखीत आयज खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आमी नोवेनाच्या 6व्या दिसाक आसा आनी आमी ह्या दिसांनी सोडवणेचो इतिहास नियाळीत आयल्यो. आयज आमी जेजूचेर आनी जेजूचे मिसांव ताचेर आमी लक्ष घालतल्यो. So this 6th day, birth of Jesus, the good news of salvation. भाग्योन फ्रांसीस शावेर बोरी खबर पोरगोटूंक आमकां नमुणो आमी कालच्या दिसाक दुबाविरीन पळयलां आनी फादर पिटर हांगा आयिल्लो. प्रवाद्यां विशीं ताणें काल शिकोवन दिलें आनी प्रवाद्यांनी केल्ल्यो सगळ्यो भासावण्यो बाकीता जेजूच्या जल्मान ती शार्ती पावतात ते आयज आमी पळयतल्यो. जेजू बासायलोलो सोरवंडार
जेजू बसयलोलो सोरवंडार आनी आमी कालच्या दिसा किरीत भाशेन पळयलां प्रवाद्यांनी देवान बसयल्लो आनी प्रवाद्यां उदेशी तो बाकीत जाल्लो सोरवंडार आनी आयज सोरवंडाराचेर आमी नदर घालतले जेजू बसयल्लो सोरवंडार. द वर्जन शॅल कन्सिव्ड आमी पयल्या वाचपान आयज आयकलां एक चोली गोरबेस जातोली 11 चोली आनी तिका एक पूत जल्मतलो ताका आमी इम्मानुएल म्हणटले. इजायस प्रवाद्याच्या 7व्या आवेस्वरान जे देवान बासायलें ताची तोणी तें जेजू वरवीं साकार जाता तें आमी पळयता. सो मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 to 23 मातयेवाच्या शुवर्तमानान पयलो आवेस्वर 21 ते 23 वळवीन जे इजायस प्रवाद्यान कितले शेकडे आदीं बासायल्लें तें सुपूर्णायक पावता तें आमी पळयता. Jesus is born in Bethlehem of Judea. जेजू बेथलेहमाच्या जुडेयाच्या बेथलेहमान जल्मलो तें बी बाकीत केल्लें प्रवाद्यांनी तें बी साकार जाता तें आमी पळयता. सुपूर्णायक पावता. आमकां मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकान मेळटा जेजू बेथलेहेम शारान जल्मतलो दाविदाच्या शारान. तो आमकां हें बाकीत करता तें मातयेवाच्या शुवर्तमानान दुसऱ्या आवेस्वरान 4 ते 6 वळवीन आमकां शार्ती पावता तें मेळटा. सो सगळ्यो बासावण्यो जेजू विशीं केल्ल्यो त्यो शार्ती पावतात. ही वूड बी कॉल्ड अ नजारीन. जेजू नाजारेतकार तें बी आमकां साकार जाता तें मेळटा. इजायस प्रवादीस ताचे विशीं सांगता आनी मातयेवाच्या शुवर्तमानान जेजूक मातयेवाच्याच न्हय दुसऱ्या शुवर्तमानांनी आमकां मेळटा जेजूक नाजारेतकार म्हणटात. सो हें बाकीत प्रवाद्यांनी केल्लें तें शेवटाक पावता तें बी आमकां मेळटा. ऑल द प्रॉमिसीस एंड कॉव्हनंट्स आर फुलफिल्ड इन जीजस. सगळे ज्यो बासावण्यो जे करार देवान आदले करारान केले जावं राजा वरवीं जावं प्रवाद्यां वरवीं सगळे बासावण्यो आनी करार जेजू शार्ती पावयता शेवटाक. आनी करार म्हणजे संबंद देवा कडेन संबंद मनशा कडेन आनी जेजू तो संबंद बांदूंक आयलो. सो ऑल द कॉव्हनंट्स आर फुलफिल्ड, ऑल द प्रॉमिसीस आर फुलफिल्ड इन जीजस. जेजू वरवीं सगळें जें देवान बासायल्लें मनीसकुळाचे सोडवणे खातीर तें शार्ती पावता तें आमकां मेळटा. आनी जेजू येयलो आमचो संबंद देवा कडेन परतून करूंक. जो पातका उदेशी आमी देवा कडेन संबंद तोडून उडयल्लो एकामेका सवें संबंद आमी तोडून उडयल्लो तो संबंद परतून बांदूंक जेजू मिसांव घेवन आयलो. सो प्रॉमीस ऑफ साल्वेशन आमकां कडेन उगडास आसतलो पयल्या दिसाक आमी केल्लें प्रॉमीस ऑफ साल्वेशन उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3ऱ्या आवेस्वरान 15वे वळवीन आमकां मेळटा. ही बासावणी ही प्रॉमीस जेजू वरवीं शार्ती पावता. मागीर आब्राहमा कडेन देवान करार केलो आनी आब्राम, इजाक, जाकोब, जुजे दे आर पॉयंटींग टू जीजस. ते जेजूक बोट दाखयतात आनी जे जेजूक त्या सोरवंडाराक बोट दाखयताले तो सोरवंडार आतां आमकां नव्या करारान फावो जाता. सो सगळे आब्राहम, इजाक, जाकोब, जुजे they all are pointing to Jesus. आनी मागीर जेजू नव्या करारान आमकां मेळटा. मोझेक कॉव्हनंट आमी सिनाय दोंगरार देवान केल्लो करार पळयलो आनी जे दिसाक हो करार आमी हांगा नियाळ्ळो त्या दिसाक हांव तुमकां सांगतलो
देवान इस्रायल पोरजेक गुलामपणांतली भायर काडली. मागीर जेजू आमकां पातकांच्या गुलामपणांतलो भायर काडटलो. आनी हांवें तुमकां सांगलेलें हो करार जेजूक बोट दाखयता. निमाणो जेजू आमकां सगळ्यांक आख्ख्या संवसाराक पातकांतली सोडयतलो. म्हूण ते आदी इस्रायल पोरजेक देवान गुलामपणांतली इजिप्तांतली भायर काडून सिनाय दोंगरार तांकां हाडून तांचे लागीं एक करार केलो. 10 मानामेंट दिले आनी हो करार जालो कोणा निमाणी जेजू आमकां पातकांतली निवारतलो. हो करार बी देव आतां सुपूर्णायेक जेजू वरवीं पावयता. सुपूर्णायेन जेजू वरवीं पावयता. मागीर दाविदा कडेन देवान करार केलो आनी दाविदाक सांगलें तुजें सिंहासन तुजें राज केन्नाच सोंपचें ना. तुज्या सिंहासनाचेर बसून कोण एकलो सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. आनी आमी जाणो तो सासणाच्या सासणाक दाविदाच्या सिंहासनाचेर सान राज चलयतलो तो सोमी जेजू क्रिस्त. सासणाच्या सासणाक देखून दाविदाच्या घराण्यांतलो दाविदाच्या शारांत बेथलेहेम शारांत जेजून जल्म घेतलो. आनी हो बी करार देवान जेजू वरवीं शार्ती पावयलो. म्हणजे ऑल द कवनंट्स आर फुलफिल्ड बाय गॉड इन जिजस क्रायस्ट. ते आमी पळयता. देखून नवे करारांत आदलो करार नवो करार तांचे भितर लागशिल्लो संबंद आहा. लागशिल्लो संबंद आनी हो लागशिल्लो संबंद कितें? Jesus is hidden in the Old Testament and revealed in the New Testament. जेजू आमकां आदल्या करारान लिपलोलो कसो दिसता in the pages of the Old Testament आनी तो नव्या करारान सुपूर्णायेन आमकां दिश्टी पडटा. He is revealed in the New Testament. जेजू आमकां सुपूर्णायेन नव्या करारान दिश्टी पडटा. देखून नव्या कराराची पुस्तकां सगळीं आनी नव्या कराराच्या सगळ्या पुस्तकांचो सेंटर माज म्हणटा तो जेजू. जेजू नव्या कराराचो माज. जेजू आदल्या कराराचोय बी माज. पूण जेजू आमकां आदल्या करारान हिडन लिपलोलो कसो दिसता इन द पेजीस ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, रिवील्ड इन द न्यू टेस्टमेंट. नव्या करारान 27 पुस्तकां आहात. पयल्या दिसाक हांव तुमकां सांगतालो. देर आर 27 बुक्स in the New Testament, 4 Gospels, then 1 Acts of the Apostle, 13 letters of St. Paul, 1 letter to the Hebrews, 7 Catholic letters and 1 Revelation. कोंकणी भाशेन 4 शिवर्तमानां आमकां मेळटात. मागीर धर्मदुतांचो इतिहास, 13 पावलूच्यो चिटी मेळटात. 1 हेब्रांक बरयल्ली चीट मेळटा आमकां. 7 आमकां कॅथलीक लेटर्स, कॅथलीक म्हणजे पवित्र सभेक बरयल्ल्यो चिटी आहात. आनी मागीर आमकां निमाणें प्रकाशनेचें पुस्तक मेळटा. म्हणजे सगळीं म्हणून 27 पुस्तकां आदले 27 पुस्तकां नव्या करारान आमकां मेळटात. आनी सगळीं पुस्तकां जेजू ह्या पुस्तकाचो माज. जेजू ह्या पुस्तकाचो माज. द गॉस्पल आतां आमचो फोकस इल्लोसो आमी नियाळ आमचो गॉस्पलाचेर घायला. गॉस्पल म्हणल्यार कितें इल्लेशें आमी सजमून घेवपाची गरज. गॉस्पल शिवर्तमान आमी कोंकणी शिवर्तमान म्हणटा. बरी खबर बी आमी म्हणटा. सो द कोर ऑफ द न्यू टेस्टमेंट इज द गूड न्यूज. पळय नवो करार आनी नवो कराराचो गिरोप म्हणटा तो गॉस्पल्स. गिरोप म्हणटा ते गॉस्पल्स. आमी सँडवीच घडे खाता आनी कोत्ता बी घरा कडेन. आनी सँडवीच कोत्ता आसतना आमी 2 ब्रेडाचे कुडके घेता. 2 स्लायस ऑफ ब्रेड 2 घेता. आनी मोदें मागीर आमी चीज चटणी अशें घालता, हॅम घालता. आनी ते 2 ब्रेड आसतात. 2 ब्रेडाचे कुडके आसतात स्लायस ब्रेडाचे. ते स्लायस पळय आसतात. वी कॅन कन्सिडर देम एज ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट. बट तो गिरोप पळय आसता
म्हळ्यार चीज अशें आमी घालता, मागीर आमी चटणी घालता, कोर आसता. दोज आर गॉस्पल्स, दोज आर गॉस्पल. तें तर ना सँडवीच म्हणटा तेका गोश्टूच ना, तें आसपाक जाय. सो वॉट ब्रिंग्स टेस्ट टू द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टमेंट आर द गॉस्पल्स, आर द गॉस्पल्स. थिंगा आमकां जेजूचें जिवीत मेळटा, थिंगा आमकां जेजू कोण तो मेळटा, जेजूक आमकां अणभवूंक मेळटा, जेजूचें जिवीत मेळटा. देखून आमी हांव तर आनीक आमी पाद्री याज्ञीक पवित्र सभेक सगळ्यांक जाय आमी एटलिस्ट वी रीड द गॉस्पल्स. हांव जायते फावटी बायबल कोर्स दिवपाक वयता तेन्ना लोकांक सांगता बिफोर यू डाय एटलिस्ट रीड द गॉस्पल्स. आमकां लोकांनी सांगलेलो जेजू आमी जाणा परगोटलो, बट तुवें बी वाचून ताका अणभवूंक जाय आनी तो आमकां गॉस्पलांनी मेळटा. The four Gospels are talking about Jesus. The deeper experience we will have when we read Gospels. Read Gospel. देखून केन्ना तर आमी पवित्र पुस्तकाक हात पासून लावंक ना, वा आमी केन्ना हिंगा थोडें थिंगा थोडें अशें वाचलां. एक प्रयत्न करात. Let us make an attempt, make a decision. I will read the Gospels. I will read the Gospels. So तो गिरो कोर आनी थंय आमकां जेजू विशीं मेळटा, जेजू विशीं मेळटा. आमच्या भुरग्यांक बी अशें ना की आख्खो बायबल वाचपाचो ना, आख्खो बायबल वाचल्यार आनी दिसाच्या दिसाक वाचल्यार अदीक बरें. पूण कोणेंच अशें केन्ना वाचूंक ना बायबल. एटलिस्ट रीड द गॉस्पल्स बिफोर वी डाय. वेन वी वील डाय वी डोंट नो. बिगीन टुडे, आयज सावन सुरू करात. एटलिस्ट the four Gospels, the four Gospels. So the core of the New Testament is the good news. This good news was proclaimed by Jesus and his disciples. What Jesus did, what he taught, in one word, his whole life is found in the Gospel. आणि तोच म्हणल्यार बरी खबर. जेजूच म्हणल्यार आमकां बरी खबर. God, Jesus himself is the good news, is the good news. So gospel म्हणजे the teaching, sayings, deeds of Jesus. In this same way his passion, death, resurrection, all put together is the good news, is the good news. जेजूचे आख्खें जिवितूच म्हणल्यार आमकां एक शुभ खबर, बरी खबर. Is there one gospel or four gospels? केन्ना न्हू आमकां 4 गॉस्पल रायटर्स मेळटात. 4 जाणांनी जेजू विशीं बरयलां, जेजू विशीं बरयलां. मॅथ्यू, मार्क, लूक आनी जॉन. 4 गॉस्पल्स. पूण when we see them, they are talking about one man, one person, one Jesus. आनी ताका लागून 4 गॉस्पल्स, one good news. One good news. Is there one gospel or 4 gospels? In one way there are 4 gospels, Matthew, Mark, Luke and John. But in the real sense there is only one gospel, one good news, one person, Jesus, one Savior. चारूय gospels एका मनशा विशीं उलयतात, एका सोरवंडारा विशीं उलयतात. आनी ताका लागून one gospel, 4 gospel writers, 4 gospel writers, one gospel, one person, one Christ. So in the real sense there is only one gospel where we find the life and teaching of Jesus. Is there a difference between the 4 gospels? 4 gospels? Yes. चारूय gospelमध्ये कोई ना कोई डिफरन्स आहा. डिफरन्स म्हणजे कितें? थोडे आमकां जेजू विशीं चड सांगतात, थोडे आमकां जेजू विशीं तितलें सांगनात. मागीर तांचो एकल्याचो हेतू आहा. मातेवाचो हेतू आहा, लुकाचो हेतू आहा, मार्कूचो हेतू आहा, जॉनाचो हेतू आहा. वेन दे वर रायटींग गॉस्पल्स अबाउट जीजस, तांचो एकल्याचो हेतू आहा. ते हेतू प्रमाणे ते जेजू विशीं आमकां सांगतात. पूण हे 3 गॉस्पल आहात न्हू, तांकां सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणटात.
नो मॅथ्यू, मार्क आनी लूक तांकां सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणटात. सिनॉप्टीक गॉस्पल कित्याक म्हणटात तांकां? सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणजे तांच्या गॉस्पलान म्हणजे तांच्या शुवर्तमानांनी सिमिलॅरिटीज चड आहात. सिमिलॅरिटीज चड आहात आनी डिसिमिलॅरिटीज थोड्यो आहात. चड आमकां सिमिलर मटिरियल आमकां मेळटा. मार्क, मॅथ्यू आनी लूक तांकां तर पॅरलल अशें घालीत न्हू, आमकां सिमिलर असो मटिरियल मेळटा तातूंत, सिमिलर वस्तू मेळटात तातूंत. ताका लागून आमी तांकां सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणटात. सिनॉप्टीक गॉस्पल ऑल थ्री मॅथ्यू, लूक आनीक मार्क सिमिलर कंटेंट आहा तेंचो. त्या पासत आमी तांकां सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणटात. आनी तेतून तांचे मदें डिसिमिलॅरिटी बहुत थोडी आहा. पण डिसिमिलॅरिटी म्हणटात तेन्ना हे गॉस्पल्स वन एगेन्स्ट दी अदर नात, ते कॉम्प्लिमेंट कोत्तात एकामेकाक. जें आमकां मार्कान मेळना तें लुकान मेळटा, लुकान मेळना तें आमकां माथ्यूवान मेळटा, आनी हे तिनूय गॉस्पलांनी मेळना तें मागीर आमकां जुवांवान मेळटा. हे भाशेन दे कॉम्प्लिमेंट आनी तांकां हेतू आहा. दे आर नॉट वन एगेन्स्ट दी अदर. म्हळ्यार ते एकूच मनशा विशीं, एकूच सोरवंडारा विशीं उलयतात, पूण आपल्याचे नदरेन आनी आपल्याचो हेतू धरून जें कितें गरजेचें तें आमकां जेजू विशीं ते दितात. आतां जुवांवाचो पळय थिंगा सिनॉप्टीक गॉस्पल तांकां कित्याक म्हणटात? सिनॉप्सीस म्हणजे व्यू टुगेदर. व्यू टुगेदर म्हणजे दे कॅन बी रेड सायड बाय सायड. अशें सायड बाय सायड पॅरलल कॉलम्स घालून तर ते वाचीत आमकां तिनूय गॉस्पलांनी चड सिमिलॅरिटीज अश्यो मेळटात हे तीन गॉस्पलांनी. ताका लागून तांकां सिनॉप्टीक गॉस्पल आमी म्हणटा. जुवांवाचो गॉस्पल मातसो वेगळो आहा इन स्ट्रक्चर, स्टायल एंड कंटेंट. स्ट्रक्चर म्हणजे बांदावळ, बरोवपाची पद्दत आनी ताच्या गॉस्पलान जें आमकां मेळटा तें ह्या तीन गॉस्पलांहून आमकां मातशें वेगळें मेळटा. वेगळें म्हणजे तुंय मेळना तें तुंय मेळटा आमकां. ह्या तीन गॉस्पलांनी मेळना तें तुंय मेळटा. पूण सगळ्या चारूय गॉस्पलांनी थोड्योश्यो वस्तू आमकां चारूय गॉस्पलांनी मेळटात. कितें मेळटात आमकां? जेजूचें मरण, पुनर्जिवंतपण तिनूय गॉस्पलांनी आमकां, चारूय गॉस्पलांनी आमकां मेळटा. पयल्या सिनॉप्टीक गॉस्पलांनी मेळटा, मागीर आमकां जुवांच्याय गॉस्पलान ताचें मरण मेळटा. जिजस इज डेथ, पॅशन, डेथ, रेझुरेक्शन ती चारूय गॉस्पलांनी आमकां मेळटा. देखून चार गॉस्पल रायटर्स, बट दे रायट अबाउट वन मॅन. एका मनशा विशीं ते आमकां सांगतात, एका मनशा विशीं ते आमकां बरयतात. देखून गॉस्पल्स कोर ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, कोर ऑल्सो ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट. ते पासत आमी एटलिस्ट बिफोर वी डाय लेट अस रीड गॉस्पल्स. आमकां जायत्या जाणांनी जेजूची खबर सांगल्या. आमी जेन्ना वाचता तेन्ना आमकां वेगळो अणभव मेळटा जेजूचो, आमकां लागशिल्ल्यान अणभव मेळटा. ते पासत जेजू विशीं आमी बी वाचूंक जाय, नियाळूंक जाय आनी ताका आमी अणभवूंक जाय. सो गॉस्पल रायटर्स मॅथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन. ते गॉस्पल सिम्बल्स बी आहात. गॉस्पल सिम्बल्स हिंगा पुलपीट आहा म्हणटा, ह्या पुलपिटाचेर ना, चडशीं ही पुलपीटां आहात तांचेर गॉस्पल सिम्बल्स आसतात. सिम्बल्स तुमच्या इगोर्जेच्या पुलपिटाचेर ना, गॉस्पल सिम्बल्स आसतात. आतां फोर गॉस्पल सिम्बल्स आहात. हे गॉस्पल सिम्बल्स आमकां इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकान मेळटात, ते भायर प्रोकास्नेच्या पुस्तकान मेळटात. पूण थंय आमकां ते सारके अशे डायरेक्टली गॉस्पल सिम्बल्स कशे मेळनात, पूण ह्या जनवाराची नांवां थंय मेळटात. आमकां जनवारांची नांवां थंय मेळटात ह्या पुस्तकांनी. हे सिम्बल्स गॉस्पल रायटर्सांक कोणें दिल्यात? गॉस्पल बरोयणारांक न्हू, हे कोणें दिल्यात? चर्च फादर्स लायक सेंट जरोम,
सेंट आगुस्टीन तांच्या बरोवपांनी आमकां हे गॉस्पल सिंबल्स मेळटात. हांव फकत तुमकां ते मेन्शन करता. सिंबल ऑफ मॅथ्यू इज विंगड मॅन. केन्ना केन्ना एंजल बी म्हणटात. विंगड मॅन, विंगड मॅन. सिंबल ऑफ मार्क आमकां लायन मेळटा. लायन, विंगड लायन. मागीर सिंबल ऑफ लूक आमकां विंगड ऑक्स, ऑक्स. आनी मागीर सिंबल ऑफ जॉन आमकां मेळटा ईगल, ईगल. आतां ह्या चारूय सिंबलांचो बी अर्थ आहा. एकेकाच्या शिवर्तमाना प्रमाणे तांकां अर्थ आहा. आमच्यांनी आयज सगळेंच हिंगा सांगना, बट एटलिस्ट आमी जाणा जावपाक जाय. देर आर 4 सिंबल्स. एकेका गॉस्पलाचो एक एक सिंबल बी आहा, एक एक सिंबल बी आहा. देखून तुमी अशें गुगलाचेर बसून सेंट मॅथ्यू तर मारीत, सेंट मॅथ्यू येतलो आनी ताच्या फाटल्यान विंगड मॅन ऑर विंगड म्हणजे एंजल येता, ह्युमन पर्सन. मागीर तूं मार्क मारीत, मार्क, गॉस्पल ऑफ मार्क ऑर सेंट मार्क, तुका इमेज येतली सेंट मार्काची, पूण फाटल्यान ओ सकल पांया कडेन खंय तरी मागीर लायन येतलो, विंगड लायन ऑर लायन. तांचे सिंबल्स बी येतात, सिंबल्स बी येतात. सो इल्लेशे आमी एक एक गॉस्पलाचेर इल्लेशे आमी शिकया, जस्ट फॉर यू टू गीव लिटल टेस्ट ऑफ ईच गॉस्पल. नो, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मॅथ्यू. हू वॉज मॅथ्यू? आमी कडेन चडशे जाणां जाणात. ही वॉज अ टॅक्स कलेक्टर. जीजस कॉल्ड हिम. नो, तो दंड वसूलदार. जेजून ताका आपयलो. सो 12 मदले एकलो तो, 12 धर्म दुतां मदें एकलो. ही वॉज वन ऑफ द 12, वन ऑफ द 12. सो 12 धर्म दुतां मदें माथ्यू, आनी ताणें जेजू विशीं शिवर्तमान बरयलें, जेजू विशीं शिवर्तमान बरयलें. पळय त्या पिक्चराचे पिक्चर आहा पळय, थिंगा पासून माथ्यूवाचें पिक्चर आहा. तेच्या फाटल्यान तो विंगड मॅन ऑर विंगड आमी एंजल म्हणटा, विंगड मॅन. सद्दांच तसो सेंट मॅथ्यू येता तेन्ना तशें तेचें पिक्चर येता. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मॅथ्यू खंय बरयलो ताणें? मोस्ट प्रॉबब्ली म्हणटात इन सिरिया ऑफ एंटिऑक. सो ताणें आपलें शिवर्तमान सिरिया ऑफ एंटिऑक थंय बरयलें अशें जाणार म्हणटात. चडशे जाणार हें मानून घेतात. वेन, केन्ना बरयलें? 75 to 80 AD, 80 AD तेन्ना बरयलें म्हणटात, तेन्ना बरयलें म्हणटात. जेजू 30 AD मेल्लो. मागीर ताच्या मरणा उपरांत, पुनर्जिवनपणा उपरांत कितल्याशा वर्सांनी माथ्यूवान जेजू विशीं शिवर्तमान बरयलें. कोणाक बरयलें तेणें? टू होम? टू हीज कम्युनिटी कन्सिस्टींग मोस्टली ऑफ जुडिओ क्रिस्टियन्स. म्हणजे जे जुडिओ क्रिस्तांव जाल्लीं तांकां तो बरयता, तांकां तो बरयता, तांकां तो बरयता. सो ताची कम्युनिटी, समुदाय, जे समुदायान तो जियेतालो आनी आसलो, ती समुदाय चडशी जुदेव क्रिस्तांव जाल्ली ती. त्या भायर सगळ्यांक बरयता तो. आमकां बरयता, जुदेवांक बरयता, पूण चड करून जुदेव जी क्रिस्तांव जाल्ली तांकां जेजू मेसियस म्हूण दाखोवंक तो बरयता. आदल्या कोरारान बासायल्लो मेसियस हो ताचो हेतू. पळय, वॉट इज हीज मेन थीम. सो ताच्या शिवर्तमानान तो कितें दाखोवंक सोदता? इम्पॉर्टंट. द मेन थीम ऑफ मॅथ्यू इज जीसस इज द मसाया प्रॉमिस्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट. सो चडशे जुदेव लोक जेजूक मेसियस म्हूण मानून घेनात. ते पासत ताच्या शिवर्तमानान तो हें दाखोवंक सोदता, हो सोरवंडार, हो मेसियस कोण? जो आदल्या कोरारान देवान बासायल्लो, आदल्या कोरारान देवान बाकीत केल्लो, जावं प्रवादे उदेशी, वेगवेगळ्या कोरार आसात ताचे उदेशी तो बासायल्लो सोरवंडार, मेसियस. हें दाखोवंक तो आपलें शिवर्तमान बरयता. आनी ताच्या शिवर्तमानान आमी पळयता परतून परतून तो
प्रवाद्यांक काडटा, प्रवाद्यांक कोट करता. जेजू विशीं आसा ती बाकीतां परतून परतून आपल्या शिवर्तमानान तो हाडटा आनी दाखोव की हो आदल्या करारान बसायल्लो सोरवंडार. मागीर आमकां गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क. ना हू वॉज मार्क न्हू, मार्कू कोण आसलो ताचें इन्फॉर्मेशन आमकां म्हणजे ताचे विशीं आमकां मेळटा न्हू धर्मदुताच्या इतिहासान 12 वळीन. ते भायर ही इज द काजन ऑफ बार्नबास अशें आमकां सांगलां कॉलोस्कारांक बरयल्ले चिटीन 4 10 वळींत. ही वॉज पॉल्स कंपॅनियन इन हीज फर्स्ट मिशनरी जर्नी आमकां धर्मदुताच्या इतिहासान मेळटा. ते भायर मार्कूच्या शिवर्तमानान 14 51 ते 52 वळवीन आमकां अशें मेळटा द यंग मॅन हू रॅन अवे नेकड ड्युरींग जिजस इज पॅशन. म्हणजे जेजू कुर्सार मारतले तेन्ना एक टॉर्नाटो न्हू असो विंगळो म्हणजे तेजे आंगळे काडलेले तो विंगळो धांवलो. तो विंगळो धांवलेलो टॉर्नाटो मार्कू अशें पवित्र पुस्तकाचे जाणार नवे कराराचे जाणार अशें आमकां सांगतात. फॉर सम टायम ही वॉज डिसायपल ऑफ पीटर म्हणजे तो पावलो बरोबर आहलो ताच्या मिशनरी जर्नीज. ते भायर तो पेद्रू बरोबर बी थोडो काळ आसलो. सो मार्कूक असो जेजूचो अणभव पेद्रू वरवीं ते भायर पावलो वरवीं ते भायर तो काजन ऑफ बार्नबास. सो वेगवेगळे तरेन जेजूचो अणभव बी ताका मेळ्ळो आनी जेजू कुर्सार मारताले तेन्ना बी तो आसलो तें बी आमकां मार्कूचें शिवर्तमान सांगता. आतां मार्कून खंय बरयलें आपलें शिवर्तमान रोमा शारांत ताणें बरयलें अशें आमकां जाणार सांगतात. केन्ना बरयलें 65 to 70. सो मार्कून पयलें बरयलें शिवर्तमान. 4 शिवर्तमानकार आहात. पयलें शिवर्तमान बरयलें तें मार्कून. पूण आमकां पवित्र पुस्तकान पयलो माथ्यो मेळटा मागीर मार्कू मेळटा मागीर लूक मेळटा आनी जुवां मेळटा. पूण पयलें शिवर्तमान बरयलें मार्कून सुमार 70-80 65 to 70 अशें जाणार म्हणटात. कोणाक बरयलें तेणें जेंटायल्स हू हॅड बिकम क्रिस्टियन्स. भावार्थी जिदेव न्हय ती क्रिस्तांव जाल्लीं तांकां तो बरयता आनी तांचो भावार्थ जेजूचेर तिरावंक तो बरयता. सो वॉट इज हीज मेन थीम ऑफ मार्क? Jesus the crucified Savior. कुर्सार किडायलोलो जेजू आमचो सोरवंडार हें दाखोवंक तो आपलें शिवर्तमान बरयता. आनी हें तो कोणाक दाखोवंक सोदता? पयलें भावार्थी जीं क्रिस्तांव जाल्लीं तांकां हो क्रिस्ताचो खोल अणभव दिवचे खातीर शिकवण दिवचे खातीर मार्कू शिवर्तमान बरयता. तांकां बरयता तें आमकां आतां सगळ्यांक तो बरयता. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक. आतां लुकास कोण न्हू लुकास कोण? ही वॉज अ डॉक्टर म्हणटात आमी. कॉलोस्कारांक बरयल्ले चिटीन 4 14 वळवेन आमकां मेळटा. ही वॉज अ डॉक्टर, अ लर्नड पर्सन ऑल्सो. ही वॉज पॉल्स कंपॅनियन म्हणजे तो पावलूचो सांगाती आहलो, को-वर्कर. ही असिस्टेड पॉल ड्युरींग हीज मिशनरी जर्नीज. ताचे बरोबर आहलो तो. जायते कडेन आमकां लुकाची खबर मेळटा. सो खंय बरयलें ताणें? एशिया मायनर. आतां आमी टर्की बी म्हणटा एशिया मायनर. थंय ताणें आपलें शिवर्तमान बरयलें अशें जाणार आमकां सांगतात. केन्ना बरयलें? 80 to 85 AD अशें ताणें क्रिस्ती युगांत अशें ताणें बरयलां म्हूण आमकां जाणार शिकयतात. कोणाक बरयलां तेणें? थियोफिलूस म्हणटात ताका, ह्या मनशाक. पूण ताका बरयलां म्हणटा तेन्ना सगळ्यांक बरयलां. तो थियोफिलूस म्हणटात तो एक
समाजान नांव वस्ती मनीस असो स्टेटस आसलेलो रोमकार मागीर ताका बरयला म्हणटात ताका बरयला म्हणटात तेन्ना ते सगळ्यांक आमकां बी बरयला ताकाच बरोवंक ना ते आमकां सगळ्यांक बरयला ताणें सगळ्यांक बरयला गॉस्पल टू द जेंटायल्स टू ऑल तो सगळ्यांक बरयता टू ऑल द जेंटायल्स what is his main theme? Jesus as the universal savior. तो कितें दाखोवंक सोदता हें शिवर्तमान बरोवन की जेजू सोगटा सर्वांचो सोरवंडार. Jesus is the universal savior. तो न्हय स्वगत जिदेवांचो सोरवंडार न्हय स्वगत क्रिस्तांवांचो सोरवंडार तो सगळ्यांचो सोरवंडार सगळ्या मनीसकुळाचो सोरवंडार हें थावें करूंक ही खात्री दिवंक हो बरवासो दिवंक तो आपलें शिवर्तमान बरयता द गॉस्पल ऑफ जॉन नो अकॉर्डिंग टू जॉन हू वॉज जॉन कोण वन ऑफ द 12 नो 12 धर्म दुतां मदलो एकलो तो झेबेदेवाचो पूत आनी कोणाचो भाव तो जॉन एंड जेम्स नो जाकोबाचो भाव. Among the apostle he had a special place. So जेजूचो एक इनर सर्कल म्हणून आहा इनर सर्कल त्या इनर सर्कलाचो तो मेंबर जेजू आपल्या जिवितान व्हडल्यो घडण्यो घडटात तेन्ना ह्या तीग जाणांक घेवन येता पीटर जेम्स एंड जॉन नो तीग जाणांक घेवन इनर सर्कल 12 मध्ये एक इनर सर्कल आसलो जेजूचो इनर सर्कल क्लोज टू जीजस ते तीग जाणांक तो व्हडल्यो आपणाच्यो घडण्यो घडटात जिवितान थंय घेवन येता आनी ताबोर दोंगरार तो घेवन येता तांकां जेसिमनाच्या मोळ्यान घेवन येता तांकां. So he is there among the 3 inner circle म्हणटा आमी ताका. So special place आसली जॉनान. He is the beloved disciple of Jesus. मोगाचो सीस आनी तोच आमकां मेळटा न्हू कुर्सामुळी उरलोले धर्मदूत आमकां मेळोना फकत जुवां मेळटा आमकां कुर्सामुळी न्हू जेजू कुर्सार मेलो तेन्ना आमकां जुवां मेळटा. सो ही इज बिलावड डिसायबल ऑफ जीजस. ते भायर तेणें शिवर्तमान बरयलां आनीक मागीर 5 सगळे म्हणून ताणें 5 बूक बरयल्यात 5 बूक गॉस्पल 3 letters and then revelation attributed to him. गॉस्पल शिवर्तमान मागीर 3 चिट्यो आनी मागीर रेव्हिलेशन प्रकाशनी एट्रिब्युटेड टू जॉन. सो हे भाशेन जुवांचे आमकां खबर मेळटा. ताणें आपले शिवर्तमान एफेसाक बरयलें म्हणून आमकां जाणार सांगतात. मागीर अरावंड 100 AD सो निमाणो बरोवपाक तो आनी निमाणो धर्मदूत मरपाक बी. सो हे हॅड ए नॅचरल डेथ म्हणटात. निमाणो धर्मदूत जो मेलो तो जुवांव अशें म्हणटात 100 AD ताणें बरयलें. कोणाक बरयलें ताणें टू हिज कम्युनिटी वेर देयर वर many Jews who had become Christians. Also there were some Samaritans who have become Christians. तांकां ताणें शिवर्तमान बरयलें. जिदेव जे क्रिस्तांव जाल्ले आनीक अनबावार्थी सामारितान बी जे क्रिस्तांव जाल्ले तांकां ताणें शिवर्तमान बरयलें म्हण. ताचो हेतू कितें? ताचो हेतू आमकां ताच्या शिवर्तमानान 20व्या स्वरांत 31वे वळवेन मेळटा 20:31. That you may come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and true believing you may have life in his name. So ताचो आख्खो हेतू की आमी जेजूचेर बाबाड दवरूंक विस्वास दवरूंक आनी आमकां जिवीत मेळूंक. Believing and life. So those who believe in Christ will have life in fullness. आनी हो ताचो हेतू इटर्नल लायफ
हो ताचो हेतू जालो, बरोवपाचो हेतू. आतां इल्लेशे आमी न्हू जेजूचें मिसांव, सो आमकां आयच्या वर्तमानान आमी जें वाचलां जेजूचें मिसांव न्हू, जेजूचें मिसांव मॅनिफेस्टो ऑफ जिजस म्हणटा आमी. जेजू आपलें मिसांव कितें तें सांगता. नाजारेतच्या देव स्थानान वेता, थंय इजायासाच्या कवळ्या वेले तो वाचता आनी थंय आपलें मिसांव कितें तसो सांगता. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी. आनी मागीर तें आख्खें मिसांव आपलें कितें कित्या पासत आपूण आयला, बापान आपल्याक कित्याक धाडला आनी आपणाचेर पवित्र आत्मो आसा आनी हो पवित्र आत्म्या वरवीं तो आपलें मिसांव फुडें व्हरता. तें आमकां आयच्या वर्तमानान जें आमी वाचलां. इल्लेशें तेजेर आमी लक्ष घालया. प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर न्हू. गोरिबांक बरी खबर दिवंक जेजू आयलो. आतां ही गोरीब म्हणटात ती कोण? Jesus is deeply concerned about the poor. Does this mean that he is not concerned about the wealthy or the common people who are not poor? अशें न्हय. जेजूक सगळ्यांचो हुस्को आसलो, पूण गरिबांचो अदीक, कित्याक गरीब जायतीं कश्टवतात, दे आर इन नीड. म्हळ्यार ग्रेस्तांचो ताका हुस्को नासलो, सगळ्यांचो ताका हुस्को. His audience would have understood that a leader would be concerned about those who are better off. अशें आमकां अशें दिसूंक जाता, पूण तशें न्हू तें. By focusing on the most needy, he includes all who have needs. Thus he begins by expressing concern for those who are despised by others. ही गोरीब म्हणटा ती कोण? जी दुसऱ्यांनी सांडलोली, दुसऱ्यांनी पयस केल्ली, जिवितान सांडलोली कशी जाल्ली, गरजेक सांपडलोली, जेवंक खावंक नासली तसली बी. ते भाय ही गरीब म्हणटा ती, देर इज नो एब्सोल्यूट कोरिलेशन बिटवीन इदर वेल्थ ऑर पॉवर्टी आनी स्पिरिच्युअल वेलबिंग. म्हणजे आमी कितें समजता एक एक पाटी ग्रेस्त आनी ओत्मिकताय अशें बाराबर वेतात अशें ना. ओ गरीब आनी ओत्मिकताय अशी बाराबर वेता म्हणून तशें बी ना. ग्रेस मनीस बी ओत्मीक वाटेन गरीब जावंक जाता आनी गरीब मनीस बी ओत्मीक वाटेन गरीब जावंक जाता. ते बसत जेजूचो कन्सर्न मनशाचें ओवरऑल वाड जावपाक जाय. ओवरऑल कन्सर्न म्हळ्यार ओत्मीक वाटेन तशेंच कुडी वाटेन मनीस वाडूंक जाय, मनीस वाडूंक जाय. आनी तें प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर. वडे एक ग्रेस मनीस ओत्मीक वाटेन गरीब आसा, स्पिरिच्युअली पुअर. हे पुअर मनीस बी ओत्मीक वाटेन गरीब आसपाक जाता. म्हळ्यार जेजू सगळें होलिस्टीक, द होलिस्टीक लायफ ऑफ अ पर्सन पळयता. आनी ते पासत आमी अशें चिंतूंक जायना प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर म्हणटा म्हूण फकत जीं खावंक जेवंक नात तीं गरीब गाय, ओ जी गरीब देवा स्पिरिच्युअली पुअर ती गरीब सगळे वाटेन जेजू पळयता आनी जेजू हुस्को दवरता. ग्रेस्तांचोय जेजूक हुस्को आसा. आय जस्ट वॉन्ट टू रीड जस्ट फॉर टू क्लॅरिफाय. ऑल्सो वी नो वेल्दी पीपल हू आर स्पिरिच्युअली रीच, अदर वेल्दी पीपल हू आर स्पिरिच्युअली पुअर. तशें बी जावपाक जाता. सो पाप साहेब म्हणटा, दिस इज वॉट आय वॉन्ट, अ पुअर चर्च फॉर द पुअर. म्हळ्यार आमी ऑप्शन फॉर द पुअर म्हणटा. हांव दुसऱ्या पासत गरीब जाता, दुसऱ्या पासत हांव म्हाकाच ना म्हणटा. नो, पुअर चर्च फॉर द पुअर. म्हळ्यार पुअर चर्च म्हणटा तेन्ना हांव क्रिस्तांव, हांव दुसऱ्या पासत म्हाकाच उणें कोत्ता आनी हांव दुसऱ्यांक दिता. आय ऑप्ट टू बिकम अ पुअर फॉर द पुअर लायक जिजस. जेजू सगळें सांडून आमचे खातीर येयलो, गरीब जालो. ते भाशेन आमी बी गरीब जावंक देव आमकां आपयता. इफ यू कॅनॉट फीड 100 पीपल देन फीड जस्ट 1. सो आमी फकत एक स्पिरिच्युअल पॉवर्टी आसता, एक मेटिरियल पॉवर्टी. दोनीय कडेन आमी एकामेकाक आदार करपाक जाय. दोनीय कडेन आमी एकामेकाक आदार करपाक जाय. दुसरें, प्रोक्लेम रिलीज टू द कॅप्टिव्स. नो,
Jesus is concerned about the captives. आतां हे कॅप्टिव्स म्हणटा ते आमकां देंवचार जायते फावटी आपल्या साकळ्यांनी दवरता, जावं आमचें टेम्पटेशन आवर सीन पातकांत अशें आमकां साकळ्यांनी दवरता. जेजू तातूंतलो सोडोवंक आमकां आयलो. म्हणजे प्रेजांत जायती बणकोणीतूय लोक आसतात, पूण ते भायर आनी सगळ्याहून आमी पातकाच्या साकळ्यांनी आसता. आनी जेजूचें आख्खें मिसांव जालें आमकां तातूंतली निवारूंक आनी सोडोवंक. आय जस्ट वॉन्ट टू रीड द थर्ड वन. Millions of people today are Satan's captives. They are under his influence. They may be captives of habits, attitudes, and lifestyles. They cannot control. Lifestyle that they cannot control. You may be one of them. So, amka, our habits, our addictions, our lifestyle, तातून आमी अशी बणकोणीत कशी आसलेली जाता. We want to give up, but then we are like in prison. And Jesu आमकां तातूंतली सोडोवंक आयलो. He came to set the captives free. So what is your condition today? Are you enslaved by habits, by thoughts that you cannot control, by circumstances that overpower you? Proclaim release to the captives. So addiction, habits, lifestyle, check on. तुमच्या जिवितान पळयात खूंय आमी शिरकोना हांव. Let us come to Jesus and Jesu आमकां तातूंतली भायर काडूंक सोदता. Proclaim recovery of sight to the blind. So he could be conned. So spiritually blind. There are so many spiritually blind people. तांकां पातोक म्हणून दिसना, कोण गरीब म्हणून दिसना, कोण पिडेत आहा म्हूण दिसना. दोळे आहात तांकां, पूण तांकां ओत्मीक वाटेन कुड्डी जाल्यात ती. आनी तांकां नदर दिवंक जेजू न्हूच फकत आमच्या कुडीच्या दोळ्यांची आमकां नदर दिता, ओत्मीक वाटेन नदर गरजेची आहा. ओत्मीक वाटेन. सो I found this. Spiritual blindness is far worse than physical blindness. Spiritual blindness. The eyes are useless when the mind is blind. So आमी पळयता पूण आमकां दूख भोगना. आमी पळयता पूण आमकां चुरचुरे दिसनात. आमी पळयता पूण आमकां दुसरो आमचे भाशेनूच म्हणून आमकां दिसना. असलें कुड्डेपण आहा. If you cannot find the good in others, find the bad in you. So तुज्यांनी तर दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवंक जायना, बरें करूंक जायना. That means something is bad within you. तें आमी सोदून काडपाक. What makes me blind? No? What makes me blind? Set free the downtrodden. No? जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक. Jesus is concerned about the downtrodden. Who are they? They are the ones who have been bruised by life. The Greek verb means to break into pieces. So जायती जाणां जिवितांत अशी सामकी तांचे कुडके कशे जाल्ले आहात. वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे वायटाक सांपडून, कोश्टांक सांपडून, दुखींक सांपडून अशी तांचे जिविताचे जायते वांटे कशे जाल्ले आहात. तसल्यांक जेजू पेकोवणी दिवंक आयलो. ब्रोकन हार्टेड, क्रश्ड स्पिरिच्युअली एंड फिजिकली. थोडी पिडेक लागून, कोश्टांक, दुखींक, आकांताक लागून अशी ब्रोकन आहात. थोडी स्पिरिच्युअली ब्रोकन आहात. तांकां सगळ्यांक समाधान दिवंक जेजू आयलो. So the church is not a museum for saints, but a hospital for sinners. अशें पाप साहेबूच म्हणटात. आमी एक पावटी कडेन आमीच बोरी म्हणून सजमता आनी चर्च फकत बोऱ्यांक. आनी एक पावटी आमी अशी अंतर करता, तो पातकी, तो हो, तो ताका हें दिवंक जायना, ताका तें दिवंक जायना, तो वायट स्वभावाचो मनीस, तें वायट स्वभावाचो मनीस, अशें आमी कोत्ता. बट पाप साहेब म्हणटा church belongs to them because church wants to treat them.
from that sickness. And we have to welcome them, that we can treat them with God's grace. I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good I can do. So, you have two hands, one to help yourself, the second one to help others. आमकां दोन हात आहात, एका हातीन आमी आमकांच आदार करता, दुसऱ्या हातीन आमी दुसऱ्यांक आदार करपाक जाय. So I found this is the last slide just to conclude. गोडे हें तुमी जायते फावटी तुमकां मेळना आसतलें. I'll first read what Saint Teresa of Avila is saying. Christ has no body now, but yours. No hands, no feet on earth, but yours. Yours are the eyes through which Christ looks compassion into the world. Yours are the feet with which Christ walks to do good. Yours are the hands with which Christ blesses the world. आता जेजूक आमचे भाशेन हात पांय नात, पूण ह्या संवसारांत आमी ताचे हात पांय जाता, आमी ताचे दोळे जाता, आमी ताचे काळीज जाता, आनी आमी एकामेकाक जेजू दिता, एकामेकाक जेजू दिता. हें बी घोडे तुमकां केन्नाय मेळ्ळां आसतलें, तुमी जाणा आसतलें, बट वन्स अगेन लेट अस, इट कॅन इन्स्पायर all of us. The story, the lost hands, no? One morning as I knelt and prayed, I gazed at the statue of Christ in clay, and lo, to my dismay, he's got no hands, that arms and sway. I searched around and searched from roof to ground and even beyond. His wounded hands could not be found. So I turned to him and asked our Lord, if it is a dream, why in his glorious seat he seems to be incomplete? Then kindly he replied, you are my hands. Heal the wounds of the afflicted, care for the poor, give hope to the helpless, reach out to the weary, clothe the naked. By doing this, my child, you will restore my hands. So this is a strong message for all of us. जेजूच्या मिसावांचेर आनी जेजूच्या बरे खबरीचेर जेन्ना आयज आमी नियाळ करता, सगळ्यांक आमकां जेजू ह्या मिसांतल्यान कृपा आनी बळ दिवं. आमी जेजूचे बरे परगोटणार जावंक, उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगोटणार जावंक, जेजूच्या हात आनी पांय, दोळे, काळीज ह्या संवसारांत आमी जावं म्हूण बापा लागीं कृपा आनी बळ आमकां मागुया. उबी रावया. आनी थोडीशी मागणी ह्या वेळार आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान, आदारी बिस्म साहेबान आनी धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखी आनी मुन्यारपणा वरवीं पोरचेक अदीक करून तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक, बरे खबरेची बिया पोरचेच्या जिवितान ओपूंक आनी किल्लावंक तांकां देखून परगटणार कोर म्हूण सान फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेगळोचार करिनासतना सगळ्या नागरिकांचे होक राखूंक, दर एका धर्मांक आपलो भावार्थ जिवंक आनी परगटूंक सत्या दिवंक तांकां काळजा मनाचो उजवाड दी म्हूण सान फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून
बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी आमचे जिवीत जेजूच्या तत्वा मुळांनी गोट करूंक जेजूची बरी खबर दुसऱ्या भावार्थ्याच्या मनशाक परगटोवंक आमकां जावन एकल्यांक सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन ओकोण भावार्थाची पोळेर कोण म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आयच्या नोवेनाची मांडावळ सांबाळटल्या सेंट अँथनी, सांता क्रुज आनी मिनीन जेजू समुदायेन रावतल्या दर एका कुटुंबाचे वांगड्याच्या काळजांनी भावार्थाची आनी बोरव्याशाची कीट जोडटी दवर म्हूण सान फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बापा मोगळ आमी तुका दिनवासतां. तुज्या पुता जेजूक तुवें आमचे खातीर दिलो आनी जेजून ह्या संवसारांत सगळ्यांचो मोग केलो. सगळ्यांक ताणें जिवीत दिलें आनी आमकांय असलेंच दुसऱ्यांक जिवीत दिवपाचें मिसांव ताणें फावो केलं. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक समाधान करूंक. बापा, हे आमचे मिसांव दिसान दीस जेजूचे हात जावन, पांय जावन, काळीज जावन आमी दुसऱ्या सवें दाखोवंक, दुसऱ्यांक दिवंक सगळ्यांक आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो कर. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेलार गीत घेवया. C26 पेज 39. C26. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आशेनाके पोसवेच्या देवाक सोबीतपण मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमतांव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टांव, तीर बरवाशान ताचे मोयवेवंत येण्याक अंतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट कोर गोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गवण्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर झरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान
त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो, एक ग्रेस्त मनीस देवा मुखार कसो ग्रेस्त जाता जेन्ना तो देवाचेर पातयेवन एकामेकाच्या आदाराक पावता. एक गरीब मनीस देवा मुखार कसो ग्रेस जाता जेन्ना तो देवाचेर पातयेवन जियेता आनी देवाचेर पातयेवन सगळ्यांत देव आपणाच्या आदाराक पावतलो म्हूण तो विस्वास दवरता. आमच्या जिवितान आमी ग्रेस जावं गरीब जावं देवा मुखार आमी ग्रेस जावंक ताचेर पातयेवन आमी जिवंक आमकां दिलां तें उदारपणान आमी दुसऱ्यांक दिवंक दुसऱ्याच्या आदाराक आमी पावंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान सगळे एकाच ताळ्यान बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळलीन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकळुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडतेची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ आसा आमचो सोमी आमचे खातीर तो गरीब जालो. आमचे खातीर ताणें आपलें आख्खें जिवीत दिलें. आमकां सोडवण मेळचे खातीर तो कुर्सार मरून पुनर्जिवन जालो. ताका शेवून आमी बी दुसऱ्या पासत गरीब जावंक आनी देवा मुखार ग्रेस जावंक. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्लीं सगळे आमी सौभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा तू जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Otmiamo świagają Moje dieta, Mozo Deus de o Jesus. Otmiamo świagają भाव भयणीनो, आमचो मेसियस आमचो सोरवंडार सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. उंड्याच्या रुपान तो आमच्या काळजांनी आयला. ताका आमी आर्गां दिवया, ताका आमी दिनवासूया. आमकां फावो नासतना हें देणें, सगळ्याहून व्हडलें देणें दिसान दीस मिसाचे भेटेन देव आमकां फावो करता. जेजू, आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. जे मिसांव तुवें ह्या संवसारांत येवन मनीसकुळाक देव जिवीत दिवपाचें मिसांव तुवें केलें, तेंच मिसांव तुवें आमकां दिलें. आमच्या कोरण्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या स्वभावान, आमचे चालीन तुका परगटूंक, दुसऱ्यांक जिविताचो बरवासो दिवंक आमकां दिसान दीस कुरपेन बोर. उबी रावया. सोर पदवीदारा देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली
आनी आमच्या भावा भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत विनंती कोर. Cristán beselete amka fawasanche. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणीन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे ताई अशें जावं. शेवटाक गीत घेवया U20 पेज 240. U20. Oh